दीस शुक्रार फेब्रुवारीची 7 तारीख 2025. पहिले वचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 13 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. भावा भयणीनो, भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासता देवदूतांक सत्कार केला. बंदेंत आसल्ल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सोवें तुमी बंदेंत आसात म्हणलें का? दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वयरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थान मान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोजडेपण आनी प्रद्वार आदरतल्यांची देव जडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणा, हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परुस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धार्मीक फुडाराचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडिल्ल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू ख्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदां तोस्सो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 26 1, 3, 5, 8 बी तावन 9 ABC. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोस्सो म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो, आधार. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सगळी फौजूस म्हजे विरोध उबी रावूं. म्हजें काळीस धडधडचें ना. वय एक झुजूस म्हजेर उठूं. म्हजो विश्वास हांव खणचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. थंय आपल्या गुपीत स्थानांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तंबांत म्हाका लिपयतलो. उबार खडपार म्हाका उखलून दवरतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. तुजेच हुजरी हांव रावतां सर्वेस्परा. तुजे मुखामळ मात्र म्हजे थावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हाका कोणूच आधार ना. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरासणेन पोळ दितात ती सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 14 तावन 29 पर्यंत. इतल्यार
जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताच्या विशांतली खबर हेरोद रायाच्या कानान पडली. थोडे म्हणटाले, स्नानदातार जुआंवक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्या करसो ह्यो पदव्यो ताचे थंय जिवो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले, आनी थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापलेलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदिनूच जण धाडन जुआंवक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुआंवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुआंवचेर द्वेश दवरून आसलेली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका अपायगडान अशें राखतालो. सबार पावटी जुआंवची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें. तरी पूण ताका तो कुशेनच आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुलवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्या चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातार जुआंवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नानदातार जुआंवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागे लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो. पूण आपणें घाल्ल्या सुपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी वेलें ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्यागाराक जुआंवचें शीस हाडी जय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुआंवचें शीस कापलें आनी तें एक तपकान घाल चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुआंवचें शीस आयलें आनी ताणी ताची कूड व्हरून नेके पिली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार जेजूच्या उपदेशा विशयान परत आमकां जागयता. जेजून दिल्लो आदेश एकामेकाचो मोग करा. जेजूच्या पाटलावदारांची जिणी कशी जाय जय म्हणलें परत तो आमकां सांगता. जेजूचो मोग उतरांनी मात न्ही, मगार करण्यांनी दाखोवंक उलो दिता. दयाळायाच्यो करण्यो हांगा उल्लेख केल्यात. देवाच्या पुनर्जीवनपणा नंतर जेजूचे पाटलावदार जेजूचो आदेश पाळटले. तांची देखीबरी जिणी पळोवन हेर समर्थीच्या लोकांन उसारलेली उतरां पळया कशें ती एकामेकाचो मोग करतात. सर्गाक वेची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता. आमच्या भावा भयणी ते जेजूक आमी पळोवया, तांचो मोग करया, तांच्या गरजांनी पावया.